शिगमोत्सव समिती हांचे आज माळशेक नमन घालून श्रीफळ अर्पण करपा खातीर संपूर्ण समिती त्याचबरोबर श्री खेडेकर मंडळ खेडे यांच्या 10 जाण समाजाच्या वतीन आज माळशेक नमन व घाराणे घालपा खातीर आयिल्ले आसा। आदरणीय स्वर्गीय रविबाब नाईक यांच्या संकल्पनेतल्यान सार्वजनिक शिगमोत्सव अर्थात राज्यस्तरीय शिगमोत्सव जो सुरू केल्लो आशिल्लो आणि पहिलेच फोंडा तालुक्याची जबाबदारी अंत्रूज महालान ज्या वेळाचेर आमी शिगमोत्सव राज्यस्तरीयेर जातलो ताजे पयलू माळशेक भेट आमी दिता आणि अशात अनुशंगान आमचे बरोबर उपस्थित आसात आमचे ह्या फोंडा अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री रितेश बाब नाईक, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष वाय फाट्याचे श्री दामोबाब नाईक, हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे पंच उपसरपंच सरपंच ग्रामस्थ आणि खेडेकर 10 जाण समाजाचे सगळे शिगमो प्रेमी आमदार ह्या नात्यान तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आणि जो रोमटा मेळ त्याचबरोबर चित्ररथ आणि गोंयच्या लोककलेच्या आधाराचेर लोकनृत्य जी स्पर्धा या फोंडे तालुक्यात आमच्या तिस्क ते फोंडा बस स्टँड हातून जातली, तातूंतल्यान गेली अनेक वर्षां वेगळे वेगळे अनुभव आणि जितल्या तरेन आज मोठी पथकां ह्या शिगमोत्सवाक आज भाग घेतात
आणि हो शिगमोत्सव फुडें सुरू जाल्यानंतर संपूर्ण आमचे 17 कडेन थोडे 2-3 कडेन प्रायवेट चलतात म्हणून एक्चुली 14 कडेन हे सरकारी पातळीचेर शिगमो जातात. हांव इतलेंच म्हणटलो की देवी म्हालसेन, सातेरी म्हालसेन आणि बाकीच्या सगळ्या देवदेवतांनी ह्या सगळ्या शिगमोत्सव प्रेमीक बरे तरेचें आरोग्य, यश आणि जे हांगसर आज गेली 7 दिसां पयलू जो मांड दवरलेलो आशिल्लो, आज गडे आणि त्याच प्रमाणे फाल्यां चतुर्दश अशे सगळे जे शिगमोत्सव प्रेमी जे ग्रामीण भागांत खास करून म्हज्या अंत्रुज महालांत म्हणजे आपली कला आणि मांडावयली जी कला जी आसा पारंपारिकता खरें म्हळ्यार गोंयची आद्य संस्कृती म्हणल्यारूच ती शिगमो हो शिगमो आज त्या जाणटेल्यांनी आणि खास करून आमची शेतां भाटां किंवा शेत पिकले नंतर मळणी घातले नंतर आणि ती एक उमेद आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे गांव सुद्दां राखपा खातीर ह्यो शिगमो ज्यो बांदतात ह्या शिगमोत्सवाक मोठे तरेचें एक स्वरूप आसता. आणि आज तुमी पळयतात की हांगसर 2 पथकां सुद्दां कुंकळे आणि मंगेशी यांचे 2 पथकां सुद्दां हांगसर पाविल्ले आसात पारंपारीक शिगमोत्सवाचे निमित्त. आमच्या आदरणीय स्वर्गीय रविबाब नायक हे फोंडा शिगमोत्सव समितीचे पहिले अध्यक्ष आशिल्ले, गोंयचे मुख्यमंत्री आसतना हे सगळ्यो कांय गोश्टी सुरवात केल्यो. पूण ह्या शिगमोत्सव मंडळां भितर कसलेच तरेची पारंपारिकता नष्ट जावपाक जायना हो उद्देश धरून ह्यो राज्यस्तरीय ज्यो आज ही स्पर्धा आज गोंय सरकाराच्या वतीन व्हरतात आणि त्याच अनुशंगान आज म्हाळशेचे भेटेक नमन घालून ज्योत घालून आज आमी तेजी सुरवात केल्ली आसात. म्हाळशेन तुमकां सगळ्यांक आणि बाकीचे आमचे सगळे आशिल्ले ग्रामस्थ शिगमो प्रेमीक बरे तरेचें आरोग्य आणि यश प्राप्त करून दिवचें अशेंच हांव श्रीचरणी प्रार्थना करता. सगळ्यांक देव बरें. आज अंत्रुज शिगमोत्सव समिती या म्हाळशेक नमन घालून शिगमोत्सवाची सुरवात करपाक आयल्या. देवी म्हाळशेक नमन करून या शिगमोत्सवाची खरें म्हळ्यार सुरवात जाता अंत्रुज म्हालांतल्यान आणि त्या खातीर आमी बरोबर आसा अंत्रुज म्हालांतले अंत्रुज शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष बाबू देसाय, त्याच बरोबर देवळचे आमदार गोविंद गावडे, ह्या हातूंतले अंत्रुज शिगमोत्सवातले सगळे मान्यस्त रघुनाथ भाई नायक, रॉय आनंद नायक आणि बाकीचे सगळे सर्गेस्त रवी नायक आणि एक परंपरा ही गोंयच्या लोकां खातीर ही सुरू केली आणि हो राज्यस्तरीय शिगमोत्सव सुरू जालो. आमचो समाज जो आसा हो कश्टकरी समाज आणि येता ते नवे वर्साची जी चावूल लागता ताच्या पयलीं एक 15 दिवस हो कश्टकरी समाज जो मातसो आनंदान आसता आनी तो आपापल्या मांडाचेर देवाक नमन घालून वेगवेगळे तरेन हे सगळे उत्सव साजरे करता. हे सगळे उत्सव ग्रामीण भागान आशिल्ले ते एका मंचार येवचे, शहरान येवचे ह्या उद्देशान बाब रवीनाथ हाणें एक सार्वजनीक रूप दिलें आणि ते रूप म्हटल्यार आयज आमकां खुबश्या शहरी भागांतल्या लोकांक तांकां खबर ना, तांकां तालगडी, गोफ, वीरभद्र आनी त्याच बरोबर रोमटामेळ हें कितें आसता तें हळू कळपाक लागलें. हे लोककलेचे सगळे जे प्रकार आसात किंवा ही लोकनृत्य आसा ती शहरान हाडून आमच्या शिगमोत्सवाचो येदो व्हडलो वारशाच्या रूपान दवरपाचें काम तांणी केल्लें आसा. म्हणून खरें म्हणल्यार तांकां ह्या निमतानी आमी आदरांजली दितात. आनी त्याच खातीर येता तो हो 15 दिवसाचो शिगमो खरें म्हटल्यार सुरू जातलो आणि गुडी पाडव्यातल्यान सोंपतलो. वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळे तरेन उत्सव सुरू जातलो. गडे पडटले, मान सजतले आणि राती जागोर करून हो सगळो उत्सव साजरो करतलो. त्या उत्सवाचे आमी सगळे वांटेकरी जावपाक लागून हे कोणी आसा ते देवीक दिवपाक ते आयिल्ले आनी त्यांचे बरोबर हांवूय एक पावणो म्हणून आसा म्हणून तांकां हांव ह्या निमतान सगळ्यांक अभिनंदन करपाक आयला, शुभेच्छा दिवपाक आयला आणि समेस्त गोंयकारांक ह्या निमतानी आव्हान करता. भलेही आमचे एग्जामीचे दीस आसतात, भलेही आमचे आनी कितें एंगेजमेंट असतात, पण तरी पण आमच्या गोंयचो उत्सव, आमचे लोककलेचो हो जो प्रकार, आमची लोकनृत्यां आणि हे सगळे जे प्रकार जे आसात ते देशभरात भितर सगळे कडेन जाची वाह आसा ते पळोवपा खातीर यंगर जनरेशन जेन जी जे म्हणटात ते आतां त्या हातूंत भितर आसात तांच्यांनी घेवन हो उत्सव साजरो करपाक मदत करची आणि ताजो प्रचार आणि प्रसार करचे. आज आम्ही फोंडा अंत्रुज शिगमोत्सव समिती आणि खेडेकर मंडळ खेडे आज आम्ही खबर आसतली वर्सावर्स शिगमो जाता आणि त्या अनुषंगान आज आम्ही नमन घालपाक म्हाळसा देवी नमन घालपाक आज आम्ही आया आणि जसे आमच्या बरोबर आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष रामू नाईक तसेच आमचे
युवा मतदारसंघाचे आमदार श्री गोविंद गावडे तसेच हांगा सगळे आमचे कावन्सिलर वाडी कावन्सिलर पंच सरपंच हांगा आसा आनी सगळे शिगमो केले हो तो शिगमो जसे गोविंद गावडे म्हणजे आमदारान सांगितले प्रमाणे की आमचे स्वर्गीय माझे वडील रवी एस नायक यांनी ते जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना हो राज्यस्तरीय व्हरपा खातीर त्यांनी प्रयत्न केले आणि त्या अनुषंगान प्रत्येक वर्ष आम्ही पळयलां की वर्सान वर्स हो राज्यस्तरीय शिगमोत्सव जाता आणि हे गांवांतल्यान हो शिगमोत्सव शहरान आमी जी कला आसा गांवाची कला ती सगळी शहरान जे आमचे लोक आसा जे आमची भुरगीं आसा तांकां हे दाखोवपाक आमची कला म्हणून आमी हे सगळे वांगडी आमी सगळे वावरून हे लोककला मागीर चित्ररथ तशें रोखटामे हे सगळे हांगा शिगमोत्सव त्या निमित्तान भुरग्यांक सगळ्यांक हांगा पळोवपाक मेळटा कित्याक मेन की हे जी कला आसा ती सगळ्या कडेन वरची आनी सगळ्या कडेन पावची हांगा देशभर लोक येता देशा भायले लोक पळोवपाक येता सो हांव आव्हान करता की येता ते 5 तारखेर आमी 3:30 नाल फोडून डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे दामू नायक जे बीजेपीचे अध्यक्ष आसात तशेंच आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे सिद्धार्थ नायक तशेंच आमचे गोविंद गावडे जे माननीय आमदार प्रिय मतदारसंघ सुभाष शिरोडकर तशेंच सुनील गवळीकर तशेंच बाकीचे आमचे सरपंच पंच सगळे हांगा त्या दिसा 3:30 येवन हांगा नाल फोडून आमी बेगीन ह्या एक वर्सा आमी बेगीन सुरू करपाक सोदता जेणे करून लोकांक चड लेट कांय नासतना लोकांक सगळें हें पळोवपाक मेळचें म्हणून आमी कमिटीन खूब प्रयत्न केला आणि हातूंतल्यान कसं 4 आमी सुरू करतले आणि 7 आमी चित्ररथ हे आमी सुरू करून बेगीनच्या बेगीन 10-11 पर्यंत 10 पर्यंत आमी सोंपपाचें आमचे निर्देश हे आसा आमी करतले ते सांगता परत लोकांक आव्हान करता सगळे गोंयच्या लोकांक की त्या 5 तारखेर सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी हांगा येवचें फोंड्या आनी हेजो शिगमोत्सव आसा तो पळोवचो.